नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमच्या सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। राजभाषा कायद्यात कसलोच बदल जावचो ना मुख्यमंत्र्यांचे खंय मराठी अकादमीच्या वांगड्यांक आश्वासन शिष्टमंडळ मेळ्ळें मुख्यमंत्र्यांक। चौथीक पावसाची हाजेरी 4 तारीख ते 8 तारखेमेरेन राज्यात पावसाचो येल्लो अलर्ट गोंय हवामान खात्याची शिटकावणी। बांबोळे ट्रॅफिक जॅमाच्यो सच्च्यो कटकटी थळावो आमदार विरेशान जिल्लोधिकाऱ्यांक घेवन केली पळोवणी बेशिस्त पार्किंगेचेर उपाय काडपाचें विरेशाचें आवाहन। कामुर्ले सरकारी प्राथमिक शाळेच्या भुरग्यांक टिचरी कडल्यान अमानुष मारहाण पालकांची पुलीस कागाळ भुरग्यांच्या आंगार जखमो 2 शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद। राज्य माहिती आयुक्त पदावेली आत्माराम बर्वेची निवड थारता वादग्रस्त निवड रद्द करपाची काँग्रेसीची मागणी मुख्यमंत्री म्हणटा निवड निकशा प्रमाण। आणि चौथीच्या फाटभुंयेर कुडचडेचो बाजार सजावटीचा सामानान फुलला सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू। आता खबरो विस्तारान कोंकणी मराठी भाषावाद संदर्भात मराठी अकादमीच्या मंडळान मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। भविष्यात राज्यभाषा कायद्यात कसलोच बदल जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्याचे मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सावंत हांणी माहिती दिली। मुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती केली की गोव्यामध्ये राजभाषा कायद्यामध्ये मराठीचं जे स्थान आहे सहभाषेचं त्या संदर्भात सरकारनं कोणताही बदल करू नये आणि सध्या जे तापलेलं वातावरण आहे अनेक जण ते कलुषित करत आहेत गोव्यामध्ये भाषामध्ये वाद चाललेला आहे माणसं एकमेकापासून तुटत आहे तर हे सगळं थांबण्यासाठी आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही आश्वासन द्या। तर मला खूप आनंद वाटतो की मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आत्ताच सांगितलं की गोव्याच्या राजभाषा कायद्यामध्ये कोणताही बदल यापुढे होणार नाही। तेव्हा आम्ही सगळे गोवा मराठी अकादमी आणि इतर सगळे मराठी प्रेमी आमची सगळे केंद्र आहेत त्यांच्या वतीनं माननीय प्रमोदजी सावंत यांचं अभिनंदन करतो आणि यापुढे हा भाषावाद पूर्णपणे थांबवून दोन्ही भाषांना त्यांनी उत्तेजन द्यावं आणि विशेषतः मराठीचं गोव्यामधलं जे काही स्थान आहे ते अबाधित राहून मराठी इथं रुजवण्याची आणि इथं वाढवण्याची आम्हा सगळ्यांना संधी मिळावी सेवा करण्याची मला खूप बरं वाटतं। पुन्हा एकदा मी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो। गोंयांत 1 जून ते 3 सप्टेंबर मेरेन 158.53 इंच पावसाची नोंद जाल्या अशी माहिती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ नाहुश कुलकर्णी हांणी दिली। वाळपय वाठारांत चड इंच पावसाची नोंद जाल्या कालच्यान फुडले 5 दीस कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून येल्लो अलर्ट जारी केला। सर 1 जून पासून पाऊस सुरू झाला आणि आता आज 3 सप्टेंबर पर्यंत किती गोव्यात पाऊस पडला? यावेळी आपल्याकडे पाऊस म्हणजे 24चा मान्सून हा खरंच चॅलेंजिंग होता आपलं आणि यावेळी चांगलाच पाऊस आणि विक्रमी पाऊस झाला आहे आपण यावेळी म्हणू शकतो असं। जर तुम्ही जे म्हणताय की 1 जून ते आजच्या दिवसापर्यंत किती पाऊस पडला तर आजच्या दिवसापर्यंत 4022 mm पूर्ण गोव्यावरती पाऊस रेकॉर्ड झालेला आहे। जर त्याचा आपण किती पाऊस होणं अपेक्षित आहे हा जर आपण जर एक अंदाज घ्यायचं म्हटलं तर 2750 mm च्या आसपास रेनफॉल होणं अपेक्षित होतं पण आपल्याकडे रेकॉर्डेड झालं आहे जवळजवळ 4022 किंवा मगाशी म्हणलं तर आपलं म्हणजे जवळजवळ एक 35% आपण पुढं आहोत पावसाचं। जसं मी मगाशी म्हटलं की जुलैचा पावसाचं जे कॉन्ट्रीब्युशन जास्त होतं आपल्या याच्यात आणि ऑगस्टमध्ये थोडाफार आपलं उघडीप होती आणि आता परत सप्टेंबरपासून परत पावसानं आपल्या इथं जोर धरलेला आहे। सो याचा एक टोटल एक सारांश जर बघितला तर आपल्या इथं जवळजवळ एक विक्रमी आणि चांगला पाऊस झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो। ओके सर या म्हणजे पावसात कुठल्या भागात जास्त पाऊस पडला? भाग जरी असं म्हटलं तरी आपलं गोवा राज्य जरी छोटं जरी असलं तरी 2 जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये सगळ्याच भागामध्ये सर्वदूर पाऊस पडलेला आहे। चांगला म्हणजे सगळीकडं म्हणजे आपण असंच म्हणूया की जवळजवळ विक्रमी पाऊस सगळ्याच ठिकाणी जे आपले मोजमाप यंत्र आहेत तिथे सगळीकडे पाऊस झालेला आहे। पर्टिक्युलरली जर हायलाईट करायचं म्हटलं तर वाळपोईमध्ये
5022 mm रेनफॉल मिळेल. तो एक इटसेल्फ एक विक्रमच आहे. आणि फॉलोड बाय सांगक्लेममध्ये आपल्या इथं जवळजवळ म्हणजे 4927 mm एवढा पाऊस पडलेला आहे. म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ म्हणजे दोन्हीकडं जर बघितलं तर चांगला म्हणजे टचिंग टू द 5000 फिगर आपण असं म्हणू शकतो. पण सर म्हणजे आता म्हणजे चतुर्थी आहे पुढे, तर पाऊस असेल का, म्हणजे लोकांना पण ते जाणून घ्यायचं आहे. येस, पाऊस असेल मॅडम चतुर्थीमध्ये. कारण आता असं जर बघतोय आपण कालमध्ये वाळपोईमध्ये एक छोट्याशा भागामध्ये सुद्धा विक्रमी पाऊस झाला आणि सोबतच पूर्ण गोवा राज्यामध्ये पाऊस पडला होता. आणि गेले 2-3 दिवसापासून आपल्याकडे क्लाउडी वेदर आहे. मेट्रोलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर जे ऑफशोअर स्ट्रप आहे तो सुद्धा ॲक्टिवेट आहे. आणि सोबतच आपण पुढच्या 2 दिवसापासून पश्चिमी वारे जे आहात म्हणजे समुद्राकडनं येणारे वारे ते स्ट्रॉंग होत आहेत आणि त्यांचा प्रभाव पावसाचा कट आपल्या राज्यावरती होण्याची अपेक्षा आहे. सो पुढच्या 2 म्हणजे आजपासून ते पुढच्या 5 दिवसापर्यंत आपण काही म्हणजे एक तुरळक ठिकाणी आपण आयसोलेटेड हेवी पाऊस असं म्हणतोय आणि सर्वदूर वाईड स्प्रेड रेनफॉल असं पुढच्या 5 दिवसासाठी सांगतोय. आणि कंटिन्यू पुढचे 5 दिवस असेल, त्याच्यामध्ये चतुर्थी पण येते आहे याच्यात. सो चतुर्थीच्या याच्यात आपल्या इथं पाऊस असण्याचे म्हणजे इंटरमिनिएट रेनफॉल म्हणतो की पाऊस थांबणे येणे ही त्याचा आपण अनुमान देत आहोत. मंगळारा सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गीते तसेच येरादारी पोलिसांनी जीएमसी जंक्शनाची पळोवणी केली. जीएमसी कडेन सदांच येरादारीची कोयणी जाता, नो पार्किंग झोनात गाडयो पार्क केल्ल्यान ही समस्या उपरासता अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. आयज हांवें इन्स्पेक्शन जालां जीएमसी जंक्शना कडेन. तुमी पळयता आसतलें सदांच हांगा ट्रॅफीक जाम जाता, ट्रॅफीक कंजेशन जाता. आनी तुमी पळयलां कितलेशे कडेन नो पार्किंग म्हणजे नो पार्किंग बोर्ड मारलेलो आसा. हांगा पार्किंग फेसिलिटी सारकी ना. हांगा तुमी पळयता आसतलो बस स्टॉपाच्या फुडल्यान बसून हांगा पार्किंग केल्ली आसा. हो अप्रोच रोड आसा खरें म्हणल्यार रोड वचपाक लागून तो रोड वचून ब्लॉक जाला. दोनूय सायडीच्यान पार्किंग केल्ली आसा. ते सायडीकूय तुमी पळयला जो सर्वीस रोड आसा, सर्वीस रोडाच्या सायडीच्यान एंटायर स्ट्रेच पार्किंग केला. अंडरग्रावंड टनल आसा थंय तुमी पळयता आसतलें पार्किंग केल्ली आसा. सो अशें जालां कंजेशन इतलें जाता आनी सकाळच्या टायमार तर सामकें ब्लॉक जाता. आतां तुमी पळयला आसतलें सकाळीं हांगा एंटायर जो हें आसलो 2 कदंबा बस बॉम्ब पडल्यो म्हणून थंय एंटायर जो स्ट्रेच आसा सर्वीस रोडाचो तो ब्लॉक जालो. आनी वयरसून तुमी पळयता ट्रॅफीक सामको फूल जाला. सो हेका लागून आमी जॉयंट अलॉंग विथ द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर न्याय दिते आमचे PWDचे ऑफिसर्स जावं ट्रॅफिकाचे ऑफिसर्स तांकां सगळ्यांक घेवन आमी हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतला. कलेक्टरान आमकां सांगलां की एक प्रॉपर प्लॅन अलॉंग विथ द SP आमी प्रॉपर प्लॅन करतले. आनी हांगा जे एक्झिक्युशन म्हणल्यार ट्रॅफीक फ्लो जो आसा तो सारको स्मुथनिंग करपाक लागून कितें एक्झिक्युशन करपाक जाता तेजेर आमी डिसिजन घेतलें. ते कलेक्टरान हांगा खरें म्हणल्यार डिसिजन दिवपाक जाय की दुसरे सायडीन पळयता दोनूय सायडीच्यान पार्किंग केलां. आनी थंय कितें जाता एम्बुलन्स समज वयता व्हेरी इम्पॉर्टंट एम्बुलन्स मेन तुका एम्बुलन्स आनी एमर्जन्सी सर्वीस जेन्ना वयता तेन्ना खूब फावटी ब्लॉक जाता. कित्याक एक गाडी समज फाटली घेतली रिवर्सान काडली जाल्यार ब्लॉक जालें म्हणटकूच थंयच कंजेशन जाता. सो हेका लागून खंय ना खंय हो एंटायर स्ट्रेच जो आसा जीएमसी जंक्शनाचो तो स्ट्रेच ट्रॅफीक फ्लो सारको स्मूथ जावपाक जाय. कामुर्ले एके प्राथमीक शाळेत 4थीच्या विद्यार्थ्याक अमानुष मारहाण केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी 2 शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केला. सोमारा ही घडणूक घडिल्ली. पुस्तकाचे पान पिनिल्ल्यान टिचरीन विद्यार्थ्याक बडयल्लो. विद्यार्थी आपले जिणेत शिक्षकाक गुरूचे स्थान दिता. मात कामुर्ले प्राथमीक शाळेत जाल्ल्या घडणुके वेल्यान शिक्षकाचेरूय विश्वास दवरप कठीण जाला. सोमारची घडणूक एका 4थीच्या विद्यार्थ्यान खंय पुस्तकाचे पान पिजले म्हणून शिक्षिकेन त्या विद्यार्थ्याक बेदाम मारहाण केली. ह्या घडणुकेत विद्यार्थ्याच्या आंगार बऱ्योच जखमो जाल्यात. हो प्रकार पालकांच्या नदरेक आयल्या उपरांत तांणी कोलवाळ पुलीस स्टेशनात वचून कागाळ नोंद केली. ते टिचरीन 10:30 फोन केलो. म्हाका म्हणलें आपणे सोनी मारला मारला बरें मातसो मारला शिक्षणा खातीर मारूंक जाय टिचर पूण मातसो मारला जाल्यार मातसो मारला हांव म्हणलें शिक्षणा खातीर मारल्यार काय प्रॉब्लम ना. हांव म्हणलें एडमिशन करता म्हणलें टिचर कित्याक भुरगो म्हणलें मस्ती करता. ह्या टायमार म्हणलें रिस्क शिकोवपाक जाय की अशें म्हणल्यार तूं समजूं नाका की हांव तुजी कंप्लेन करतलो अशें म्हणून हांवें धरून ना म्हणलें. कित्याक म्हाका फोनाचेर काय कळोंक ना तुमी कसो कितें मारला तो मातसो म्हणटा
तुमले भिवना का टिचर म्हटल्यार सगळे ते ट्युशन टिचरीचे मी जाल्ले पळय न्हू ते सगळे सांगले हांव खरें सांगपाक म्हटल्यार तिका ट्युशन टिचरीन तेजे फोन केल्लो म्हणून हांव तिका माफी मागपाक गेल्लो हांव तेजे कडच्यान माफी मागपाक आसलेलो की तेणीन फोन केलो तो योग्य न्हू म्हणून की टिचरीक कंप्लेंट करप बरोबर न्हू तेणीन कितें म्हाका सांगलेलें हांव तेका विचारतो आसलेलो ते ट्युशन टिचरीच्या तिडकीन तेणीन एका मारला ट्युशन टिचराची तिडक बाईन कित्याक म्हणून काडली कांयच कळना कितें जालें म्हणून कित्याक लागून ते बुकाचे हेणी आपल्या बुकाची 4 पेजी कितें तोडल्या म्हणून तेजेर कितें इश्यू जाला तेंचो ओके म्हणजे हेचो जो बूक आहा पळय नोटबूक तेतूंतली 2 बुकां पेजी पिजलेल्यो ओके अभ्यास सारको करना त्या कारणाक लागून ती बाईन डायरेक्ट मारपाक स्टार्ट केलें मागीर ट्युशन टिचरीचो कितें मॅटर आहा हितून कांयच खबर ना कितें ट्युशन टीचर म्हणजे ते शिकयतना बुकाची पेजी मेळोंक नासले न्हू म्हणजे होमवर्क सारको जायना न्हू मागीर आमी तेका इचरो शकता न्हू Okay. तुजे कडेन ट्युशन धाडटा तूं तेका शिकयना काय म्हणून त्या हिशोबान तेणी चॅक केलें आनी तेका लागून तेणी तेका विचारलें आसलें टिचरी इतलो कितें घेवन मारले स्टीलची पट्टी मारली रुलर घेवन ओके चड लागला ताका सगळे लागले दाखयले आतां जेन्ना हांव राती 8 घरा कडेन पावलो तेन्ना पळय जाल्यार हेका सगळो असो फावळलो आहा ते पळोवन म्हाज्यान जायना जालें कित्याक हांवें त्या भुरग्याक कितले त्रास काडले कितें म्हाका म्हणजे तुमकां पळोवन मागीर वेगळें दिसलें नाल्यार अशें बेश्ट मारला तेजी कंप्लेंट जावं काय करता बापू येतो रात्रीचो दीस करता त्या भुरग्याक बायला आमकां चर्चा जावची ना आमी रडटा कित्याक भुरग्याक लागून आमी काल म्हाका सांगलो म्हणटा मागीर आल्या आनी मारूंक म्हणटा मागीर पळयलें तेन्ना म्हाका दिसलें न्हू तें दिसलें तेन्ना म्हाका बरो येयले रडोन तितल्यान बावळ दिली जावं चड मारलो ते पळयलें त्या गाडयेक असो मारता काय मुलांनी आंकडावर येयल्यांनी सगळे कडेन मारलेलो आहा हातीक बीन मार लागला आती मारला लागलो दाखयला ते पयलीं हांव मावळ्यांनी दाखयलो तेन्ना मावळ्यान रडोच्या मावळ्यान रडटा न्हू म्हाका बरो लागले हांवें पयलीं पळोवंक नासलें कित्या खातीर मारले 2 पेज पिंजलेले हा 2 पेज पिंजलेले म्हणून बुकाचे 2 पेजी पिजलेले म्हणून तुवें बेश्टे ते हे खाजे भाडे काडलेले म्हणजे कितें आहलें बुकाचेर काय ना हा मागीर कितें खाली तुवें ते बुकाचे पेजी पिजले म्हणून कितें विचारलें बाईन टिचरीन विचारलें आनी मागीर रावले ते हांवें दिदी कडेन वयता हे ट्युशन दिदी कडेन तेन्ना टिचरीक फोन मारलो मागीर टिचरीन काल म्हाका मारला आतां शाळेन मारलो तूं कितल्यान शिकताय चवथेन म्हणजे तुजो बूक कितें पिजलेलो आसलो म्हणून 2 पेजी पिजलेल्यो आसल्यो पेजी पिंजलेल्यो तुवें पिजलेले ओके आनी मागीर टिचरीन विचारलें तुका कित्याक पिजले म्हणून मागीर तेजे उपरांत मागीर खूब मारलो पट्टेन मारला मजगती या प्रकरणात पालकांनी कागाळ नोंद केल्या उपरांत कोलवाळ पुलिशेन 2 शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केला. गोमंतक टीव्ही खातीर कामुर्लेच्यान स्नेहा असोटीकार. राज्य माहिती आयुक्त पदाचेर भाजप कार्यकर्तो आत्माराम बर्वे यांची निवड केल्ल्यान काँग्रेसीन हाचेर खर विरोध केला. राजकारणाकडेन संबंधित मनशाक राज्य माहिती आयुक्त पदाचेर नेमणूक करपाची परवानगी ना असो रायट टू इन्फॉर्मेशनाच्या एक्टात उल्लेख आसा अशें काँग्रेसीचे म्हणणे. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा आत्माराम बर्वे यांची निवड क्रायटेरियान बसता. राज्य माहिती आयुक्त पदाचेर भाजप कार्यकर्ता आत्माराम बर्वे हांची निवड केल्ल्यान काँग्रेसीन हाचेर खर विरोध केला. राजकारणातल्याच मनशाक जर राज्य माहिती आयुक्त पदाचेर बसयले जाल्यार रायट टू एक्टात पारदर्शकता कशी उरतली काय असो प्रश्न काँग्रेसीन विचारला. मुखेलमंत्र्यान तांची निवड 24 वरां भितून फाटीं घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केला. सरकारान चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर स्टेटाचो आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉयंट करपाचो जो स्टेप घेतला तातूंत एक सामकी शॉकिंग गजाल आमचे जी नजरेक आयली ती म्हणल्यार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉयंट केलो आत्माराम बर्वे. आत्माराम बर्वे हो बीजेपीचो एक्टीव मेंबर. जेन्ना आमी युनिव्हर्सिटी इलेक्शन्स करताले तेन्नाच्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्ता, तो RSSचो कार्यकर्तो आनी तो एक्टीव बीजेपीचो मेंबर. आनी हाज्याकून वयर म्हणल्यार तो टील रिसंटली तो मुख्यमंत्र्याचो OSD आसलो. ही वॉज द OSD टू द चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाका एक गजाल कळना की RTI एक्ट जेन्ना क्लियरली मेन्शन करता दॅट द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ऑर द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर हू आर एपिलेट ऑथॉरिटीज शूड नॉट बी पॉलिटिकली कनेक्टेड, जाल्यार आत्माराम बर्वेक कसो अपॉयंट केलो सरकारान?
फाल्यां जर आमी चीफ मिनिस्टराच्या कार्यकाळांतलो भ्रश्टाचार कितें उघड करपाक जर RTI जाली इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, जे टायमार आत्माराम बर्वेनूय थंय काम केल्लें, आनी जर आमकां इन्फॉर्मेशन डिनाय केलें म्हणून आमकां अपिलान जर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन वचचो पडलो, जो आत्माराम बर्वे आसा, आत्माराम बर्वे आपल्याच अगेन्स्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां, हें कशें जावंक शकता? हाका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून अपॉयंट करपाचो ताजे आमी निंदा करता, आमी मागणी करता चीफ मिनिस्टरा कडेन इमिजिएटली हें डिसिजन रिवर्ट बॅक करचें. We will take a step within 24 hours. If government fails to reverse this decision within 24 hours. राजकारणाकडेन संबंधित मनशाक राज्य म्हायती आयुक्त पदाचेर नेमणूक करपाची परवानगी ना असो रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टात उल्लेख आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटा आत्माराम बर्वे हांची निवड क्रायटेरियान बसता. क्रायटेरिया क्लियर आसा. ताका पोस्ट ग्रॅज्युएट जाय, पोस्ट ग्रॅज्युएट काम केलें जाल्यार त्या क्रायटेरियन जो कोणी एप्लाय करता ती 1 जणांची कमिटी आहा ताका सिलेक्ट करता. पण तो इम्पार्शल होऊ शकत नाही ना, OSD म्हणून काम केलेला. अशें कशें आहा तें? विनायक सामंता सयत पणजेच्यान ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. चवथीचे फाटभुंयेर कुडचडीचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुलून गेला. सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या, मात अजून तरी अपेक्षे प्रमाण खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. चवथीची उमेद दिसान दीस वाडत आसा. चवथ 4 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळीकडे उमेदीचे ल्हार फाकला. कुडचडचो बाजारूय चवथीच्या सामानान फुलला. बाजारात फुलांचे आकर्षक हार, तोरणां तशेंच हेर सजावटीचे सामान व्हडा प्रमाणात विकपाक उपलब्ध जाला. घुमटां, शामेळ, टाळ हे लेगीत बाजारात विकपा खातीर उपलब्ध जाल्यात. ल्हान भुरग्यांचे आवडटे म्हळ्यार माराण्यांची दुकानां लेगीत बाजारात थाटिल्ली दिश्टी पडटात. आमच्या कुडचड्यार पावस सगळ्याक पडला. हाजे पयलीं बीन मायनींग बंद जालें, ताजे नंतर कोवीड बंद जालें. ह्यो गोश्टी घडत आसता, पण तरी आसतना लोकांनी ताका हें करून टॅकल करून आपले जे उत्साह जो आसा गणरायाचेर त्या बद्दल तेणी हें केलें, दाखयले कडेन आसा. आनी मदीं त्रास जाले, फायनान्शियली प्रॉब्लेम जाले, प्रायवेटांक चड प्रॉब्लेम जाले. गव्हर्मेंटाक तरी तांकां तांचो पगार मेळटालो, तांकां कांयच प्रॉब्लेम जालो ना. कुडचड्यार जे पळय प्रायवेट जे गांवचे लोक आशिल्ले आनी बाजारकार जे आशिल्ले तांणी मोठी गणरायाच्या उमेदीन त्याचे बळाचेर ताणें आपले हें केले कडेन आसा, तयारी केले कडेन आसा. आनी बाजारांत पब्लीक येता ते तरी तेंच्या तोंडाचेर अशें पळयल्यार कळटा की तेंचे सामकी आतुरतेन वाट पळयता म्हणटा. आतां बारीक लोक खुबशे कुडचडे बाजाराचेर जे बारीक बिजनेस करता अवलंबून असतात. हे फावटी कसो आसता तांकां माटोळी सामान न्हू बाकी हेर वस्तू घेवन येतात ते बाजारांक जे भायले येतात. पावसाक लागून थोडें पीक कमी जालांय बी खरें, पण तातूंतल्यान कितें आसा लोकांचो उत्साह जो आसा तो कमी जावना. पयशे रेट वाडले कडेन आसात, पूण ती रेटीक लोकांनी हें करूं ना, ती कमी करूं ना. आपली जी खरेदी करपाची आसा ती लोकांनी कमी करूं ना. उमेदीन लोक आतां गणरायाचे हातीर त्याचे फोर्सार लोकांनी हें केले खरेदी करताले. बाजार सध्या पयलीं आयताराक पावसान सामकी हें केलें, हजेरी लायलें, बाजार मातसो कमी जालो. बेळ 8 मार्च निवळ्ळां वातावरण, बाजार जातलो. वर्साचे 2 दिसांतल्यान प्रचंड गर्दी जाता. आतां जी लोकल वाद्य आसा पळय तेजी रेट बी कितें वाडलेली आसा काय तशी आसा? हांव कितें करतालो, वर्सां एकूच शामेळ हाडटालो. गायकांनी वाडलेले आनी कितें केलां, तुजे मदीर आसता ती शामेळ हाडल्यात. मग ह्या वर्सा आनी गेल्या त्या वर्साच्यान हांवें कितें शामेळ हाडल्या तें रेट कितें आसा, 1000 आसा शामेळ, 1100 आसा, 1200 आसा, 1300 आसा, 1,500 म्हणजे शामेळ कितें आसता 15-20 वर्सांचेर कितें आसता बरें उरता. 900 1000 एक ते 3 वर्सां भितर घुमट कशें? घुमट आमचें बोकड्याची 5 वर्सांची 800 रुपया जाता. 6-7 वर्सांचे 700 रुपया, 1300 रुपया आसा, लास्ट 1,500 अशें कासाळे आसा, ताळ आसा. आतां तुमी पळयता हो बाजार कुडचडे बाजार आसा, चडसो सांग्यार, सावड्ड्या, केपेंचे लोक कुडचड्यार येता. आतां बाकीचे एरियेक पळयल्यार कुडचड्यार सवाय काय म्हारग आसता तुमचे? एक्चुली पळोवपाक गेल्यार फोंडी सामकी रेट शामेळची 1100 रुपया आसा. मागीर तुगेले मडगांव 1,500 रुपया आसा. आमच्या सगळ्या उलटी आसता त्या फोनाचेर आमी आमच्या राशीता घुमटीच मागणी करता. आमच्या चडशे गोंयभरचे लोक आमच्या सावड्ड्या चड येतात. कुडचड्याचे कमी आसा रेट, बाकी गोंयांक बाकी आमची कुडचड्या रेट कमी आसा. गोमंतक TV खातीर कुडचडच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार.
शेतकऱ्यांचा सन्मान हो आमच्या देशाचो सन्मान जावन आसा अशें म्हणत उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वैद आणि शेतकऱ्यांच्या कश्टाची तोखणाय केली. त्या आदिवासी संचालनालया वतीन वांते आयोजित केल्ल्या 4 दिसांच्या चवथीच्या बाजाराच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयताले. शेतकार खूप कश्ट करता, मात जेन्ना तांच्या पिकाची नाशाडी जाता तेन्ना सरकारान उपाय येवजण काडून तांकां लुकसाण भरपाक दिवपाक जाय अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार प्रकाश वैद हांणी उक्तायलें. शेतकऱ्याचा सन्मान म्हणल्यार ह्या देशाचो सन्मान आसा. तो मागीर आमच्या सत्तरीचो असो, केपेचो असो किंवा भारतांतल्या खंयच्या अन्य भागांतल्यान असो, त्या शेतकऱ्याचे दीस बरे येवचे हे आमचे पंतप्रधान मोदी साहेब आसात तेंचें एक स्वप्न आसा. किंवा स्वप्न अशें दवरलें जायना, ताचे फाटल्यान जें आसा आतां हांगा उल्लेख जालो की संघर्श करचे पडटा, कांय गोश्टीचो संघर्श करचे पडटा. शेतकऱ्यां खातीर संघर्ष करपाक अशें खूब अशें आमी कमी पळयतात. आमच्या भागात जेन्ना आमी बैठकी घेतात तेन्ना ह्या शेतकऱ्याचे सुद्दां पिकयल्लें जें पीक आसा तेजी आज नासाडी करपा खातीर थंय गवारेडो आसतलो, थंय रानडुक्कर आसतले, हांगा आयकलें शेकरे आसात किंवा माकडे आसात किंवा खेडी आसात, मोर आसात. हेजेर सरकाराचो उपाय कितें आसा? म्हाका दिसता जे आज आमचे लागींचे मुख्यमंत्री आसात, म्हाका खूब अशे सुचना येतात. आतां हांगा उल्लेख जालो, उटार संघटनेचो उल्लेख जालो, आंदोलन करपी ह्या शेतकऱ्यां खातीर सुद्दां जे आमचे पीक नासाडी करता ताचे खातीर सुद्दां तुमी आंदोलन कित्याक करना? विचार आमचो मन आसा. नासाडी करता जाल्यार तांकां सुद्दां रात तितले बेगीन ही भरपाई मेळपाक जाय. शेतकरी कश्ट करता रात दीस. आमी पळयताले आमच्या घरांतल्यान जेन्ना भात शेत पिकता तेन्ना माटोळ घालून थंय रातचे राखपा वचचें पडटालें. अशें तरेन शेतकऱ्याक जेन्ना दीस भरसान ताका जो दर मेळपाक जाय तो तितले दर मेळना. ही शेतकऱ्याची सुद्दां एक म्हणजे एक व्यथा आसा. आनी ह्या व्यथेंतल्यान सुद्दां आमी आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचो जन्म आमी केलो. आज दर वर्सा आमी 40-45 कोटीचो ह्या शेती मालाचो वेव्हार करतात आनी तेजो मोठो देशभर तेजो उल्लेख जाता. चवथीच्या निमतान दिवचले माटोळेचो बाजार फुलपाक लागला. अनुमात बाजारात माटोळेक लागपी कांय वस्तूंचो उणाव दिसून येता. ताका लागून माटोळेक लागपी चडश्यो वस्तू म्हारग जाल्या. चवथ 2 दिसांचेर पाविल्ल्यान दिवचले माटोळेच्या बाजाराक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या. बाजारांतले पारंपारीक जागेत मेळून 100 परस चड विक्रेते माटोळेक लागपी सामान घेवन बसल्यात. कांगला, माटुळां, घागऱ्यो आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकारची रानटी फळां आनी फुलां सयत बागायतींनी पिकपी केळीं आनी हेर फळां माटोळेच्या बाजारात विकपाक उपलब्ध आसात. अनुमात हरण, शेरवडां, घागऱ्यां सयत माड्या वयल्यान देंवयल्ले नाल्ल, सुपाऱ्यांचे कात्रे आनी शिपडी मात म्हारग जाल्यात. बिरेस्तारा बाजारात माटोळेचें सामान वाडटले आनी खरेदी करपाक नेट येतलो असो विस्वास विक्रेत्यांक आसा. म्हारग आसल्यो तरी गणेश भक्त कसलीच घासाघीस करनासतना गणपतीच्या नांवान वस्तू खरेदी करतना दिसून येता. म्हणजे हरण कमी आहा आणि बाकीचे घागऱ्यो आणि हे कांगला बिंगला आसात न्हू. आता सध्या हरणाची मोळी कशी आहे आणि हे आमची हेची जोडी कशी घागऱ्यांची आणि आता शेरवाडा बी म्हाका दिसता म्हणजे न्हू माटोळेच्या पावस खूप पडटा चडोंक गावना. पावस पडल्या कारणान चडोंक गावना. पाळी चडना पळय त्या खातीर माल कमी आसा नाल्ल. म्हणजे आता सध्या उतरलेलो नाल्ल कसो आहा? 70 रुपया 80 रुपया आसा. आणि बाकीचे कशे आहा रेट? ते घडुली बी तशीच आसा. वादळा खातीर सगळीं झाडां पेडां सगळीं पळोवन पडलेली. तेका हो माल आमी भायरसून थोडो हाडला. आमच्या बागातील थोडो आसा तो आमी देने. रेवन्यू चडसो माल कमी आहा. कमी आसा. उतरलेलो नाल्ल तर सामके चड. चडोंक गावना. लिफ्टांची तशीच आसा. म्हणजे न्हू सुपारीची शिपडी ना. सुपारी काडूंक आनी आसली ती दोगांक पडली. पावसान सगळी पडली. रेटूय मातसो म्हारग आसतलो.
ती सुपारी ते काढून गावाला सुपारी जळली सुद्धा नुकसानी झाली बागायतदाराला मला त्यांना मिळायचं नसतं शेतकरी सुद्धा त्यांना त्रास झाला जेवण माटोळीचे सामान म्हारग असतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विद्यार्थ्यांचे पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 19 नोव्हेंबर 2024 दिसा जावपाचे आसा. जे तयारे खातीरची चांचणी बुधवारा 4 सप्टेंबराक राज्यांतल्या सगळ्या विद्यालयांनी जातली. 3री, 6वी आनी 9वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही चांचणी जातली. विद्या समीक्षा केंद्रा वरवीं विद्यालयांक चांचणे खातीरचे प्रश्न मेळटले. मंगळारा एनईपी कारवायेचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुकाणू समितीची बसका घेतली. हे बसके उपरांत पत्रका वरवीं तांणी निर्णयांची म्हायती दिली. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. Brocade Trading Private Limited, a trusted name in furniture making. Big discount on package purchase and individual items during the Ganesh festival. Luxury sofa, bedroom furniture, mattress, dining tables, custom designed furniture, monsoon blinds, outdoor furniture, office furniture, curtains and modular kitchen, etc. Vinayak Furniture near Davalim Masjid, Margaon. Home Decor opposite Costa Factory, Akem, Margaon. iFurn, Gudi Paroda, Kepem Road. For further details, contact 7747075535, 9500017652 and 7276232230. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.